नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। गोय सरकाराचो कॅशलेस प्रशासनाचो संकल्प सरकारी व्यवहार डिजिटल करूंक 1 ऑक्टोबराची डेडलायन। मुख्यमंत्री म्हणटा करप्शन ना करूंक डिजिटायझेशनूच। कितले दिसूज मेरेन रावल्या उपरांत पयलेच फावट प्रदेश काँग्रेसीची म्हादयचेर उगड। ठोस भूमिका पर्रीकराचो मागलो राजीनामो। म्हादय अभियानाक तेंको। वास्को पालिकेंतल्यान अमोनियाची फायल गायब। नगरसेवकांनी घालो बोवाळ। अमोनिया आड थाराव धुकल्लो फुडें। फायल गेली तरी खंय? सोलापूर सावन भोंग म्हणून गोंयान आयिल्ली चौगांची फामील नाच। गोरख काळे बायल भुरग्यांक घेवन आयिल्लो। कोलवा भोवली। लास्ट लोकेशन पणजे पाट्यार। कदंबाच्या ताफ्यान पयली इलेक्ट्रिक बस ट्रायलीचेर सध्या गोंयभर भोंवडी। बस मेंटेनन्स ऑपरेटिंग स्टाफूय कंपनीचोच। बांबोळे कुजिरा कॉम्प्लेक्साच्या स्कुलांक 15 बसी। बांबोळे कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्साक मिड डे मिलाची पुरवण अक्षय पात्रा वरवीं करपाचो सरकाराचो प्लान। स्कूल कॉम्प्लेक्साक कॉमन लायब्ररी कॉमन सुविधांचो विचार। मुख्यमंत्री उलयलो। गोयचे प्रशासन खंय 100% डिजिटल जावपाचें आसा। 1 ऑक्टोबर सावन सरकार कसलेच पेमेंट कॅश घेवचो ना। डिजिटायझेशनाक लागतात त्यो सगळ्यो सुविधा सरकार उब्यो करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार नाबार्डाच्या वर्सुकी स्टेट क्रेडिट सेमिनारान उलोवन गेला। CRZच्या नेमान शेतकारांकूय आडखळ जाता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता। नाबार्डान गोंयान फुडल्या आर्थीक वर्सा खातीर 7,000 मायज कोटीचे क्रेडिट प्रोजेक्शन केला। Micro ATMs are being launched in the hands of the Honorable CM, Government of Goa. With this launch, Goa SCB gets the distinction of being the first cooperative branch in the country. I will go 100%. I will not accept cash after on the 1st October 2018. We will not accept cash. The person will have to go to the bank, buy a draft if he doesn't have any mechanism, and pay to the government counter. But basically the concept which is very important for government is, if I make it compulsory for government, every person indirectly develops capability of paying through the digital mode. So we will require a huge number of POS. Now State Bank has already signed agreement with us for 650 POS. Charges is of course one component which needs to be addressed. I will hold a meeting with bankers before that. I believe that digitization is the best thing that can happen to this country. Less the cash, less corruption, less the cash, less evil, less the cash, state income increases, improves, and with that lesser is the burden of the tax. पणजे नाबार्डाच्या वर्सुकी स्टेट क्रेडिट सेमिनारात पर्रीकार उलयतालो। CRZ वाठारात शेतकारांक CRZ नेमांच्यो खंय कटकटी जातात, तरीकय शेती उत्पादन 6% वाडोवपाचे सरकाराचे टार्गेट। As far as Goa is concerned, the scenario is quite complicated. It has been my endeavor to push agriculture income growth to 6%. I think this year it should be around 5%. From a negative growth of about 4% in 2011-12, getting it to 4% plus, and now trying for 6% plus is a big achievement in the state of Goa. The reasons are multifold. Reasons which are not exactly in our control are as follows. Number 1, CRZ. Number 2, if a farmer wants to do anything in CRZ other than actually planting the seeds, he has to take permission from the CRZ committee. He has to put a pump house, he requires a permission. He wants to have a small construction for storing his good, he needs a permission. This is compounded with forest laws. नाबार्डान 2018-19 वर्सा गोंया खातीर वट्ट 7,413 कोटींचे क्रेडिट प्रोजेक्शन दवरला।
तातूंत शेती खातीर फक्त 14%. Promoting dairy development and commercial cashew cultivation. Cashew is synonymous to Goa and its development is crucial for the state. Good management practices are essential for rejuvenation of cashew cultivation in the state. Coming to the broad sector-wise GLC flow, as we can see during last year, the total credit flow, ground level credit was 4,755 crores. The commercial banks are the major purveyors of credit. Crop loans was around 331 crores. There is not much difference. The crop loan figures are actually stagnant over the years. In MSME, if you see, there is a jump from 777 crores to 2,940. This is because of the revised RBI classifications, wherein the medium enterprises was included in the micro and small enterprises, and it became MSME sector from last year onwards, 2016-17. So there is a jump in the MSME sector, and over the period of years, we are seeing that the credit is going on increasing in the state. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. कितले दीस मेरे रावल्या उपरांत पयलेच फावट गोंयचे काँग्रेसीन म्हादयचेर उघड ठोस भूमिका घेतली. म्हादयचेर काण केला म्हूण काँग्रेस मुख्यमंत्री पर्रीकराचो राजीनामो मागता. काँग्रेसीन म्हादय बचाव अभियानाक तेंको दिलो. कर्नाटकान काँग्रेस बीजेपी दोगूय म्हादयचे उदकाचे राजकारण तापयतात. काँग्रेसीन कर्नाटकाचोय निशेधूय केलो. वेळ पडल्यार खंय सुप्रीम कोर्टान वतले, कितें ते CLP थारायतली. गोव्याचे भवितव्य उदकाच्या दृश्टीन खूपच वायट आसा. अशा वेळार सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावची गरज आसा. सगळ्या राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरपाची गरज आसा. परंतु गोंयचो सत्ताधारी पक्ष मात्र फक्त राजकारण नदरेन दवरून म्हादयचें कितेंय जावं, आमच्या वॉटरफॉलचें कितेंय जावं, आपल्या राजकारणान व्यस्त आसा. अशा वेळार काँग्रेस पक्षा कडेन एकच पर्याय उरता की हे सरकार सत्तेर ह्यान फुडें आनीक उरोवंक जायना. तें डळमळीत जाल्लें आसाच. तें सरकार पोखरलांच भितरल्यान जो टनेल कर्नाटकान काडला त्या परस डीप टनेल इज विजिबल विदीन दी रुलिंग सेटअप. Yet we demand that Parrikar resigns and makes way for a more responsible setup to deal with the future of Goa and in particular Mahaday and the related issues. We wait for the proper response from the government. Till then, however, losing time will be detrimental to our interest. Congress supports the action taken by Mahaday Bachav Andolan, the petition which they have filed in the Supreme Court or the contempt petition which they intend to file. Party will support them, and if need be, the party will even file fresh petitions. We appeal to all Goans to gather under the banner of the Congress party, at least to oppose and to express our total dissent towards what BJP did in Goa or their counterparts in Karnataka are trying to do. And we express our total unhappiness at the manner in which Mr. Parrikar succumbed to the pressures of his party bosses and sent that letter to Mr. Yediyurappa. That letter has worsened the situation. We condemn Karnataka action. We condemn the attitude of the present Chief Minister, and we appeal to all Goans to stand united in this hour of crisis. We are taking a CLP. We will take the extreme possibilities we cannot be ruled out from our side. Our stand of the Congress party has remained the same. Right from the beginning till inception, so much of work has been carried out. कितली काम जाला, environment clearance नासतना, नाईतोरी forest clearance घे नासतना, इतली काम चालू जाला आणि आमगे गव्हर्नमेंट न्हिदलो आहा. मनोहर पर्रीकर इतलो हुशार चीफ मिनिस्टर म्हणटा ताणें आन्सर करचें. वास्को नगरपालिकेंतल्यान अमोनियाची फायल नाच जाल्या म्हूण बोवाळ. वास्को अमोनियाची स्टोरेज आनी येरादारी करूंक दिवंक जायना म्हूण थाराव घेवंक मंगळारा नगरसेवकांची खास मिटींग दवरिल्ली. पूण दिस्तूच अमोनियाचीच फायल मेळना जाली म्हूण नगरसेवकांनी बोवाळ घालो. मिटींग अर्द्यार सोडली. फायल मेळना तो मेरेन खंय कसलीच मिटींग घेवंक दिवचे ना.
चिखले अमोनिया टँकराचे ॲक्सिडेंटाचे फाटभुंयेर सगळ्या नगरसेवकांनी अमोनिया स्टोरेज आनी ट्रान्सपोर्टा आड थाराव घेवंक मंगळारा खासा मिटींग आपयल्ली. पूण दिसता अमोनियाचीच फायल नाच्च जाल्ल्यान बोवाळ जालो. नगरसेवकांनी मिटींग अर्द्यार सोडली. फायल पळय हे ना म्हणपाक लागलो तेन्ना आमी सांगलें ताका आमी बॉयकॉट करता मिटींग आनी आमी 10-12 जाण आमी उठोवन भायर सरले जे ऑपोजिशन आहा ते भायर सरले. आयज हांगा एनजीओ क्लास आनी हेंची फायली ते हाडटात जे आमोनियाचे जाय. अरे कोण बाबडो गरीब मनीस नाही आपली फायल दितात ते फायली नाच करून उडयतले. हे जावपा जायना हे जावपा दिवचे ना. चेअरपर्सनाक मिटींग स्टॉप करपाक लायल्या आनी आमोनियाचेर एक्शन जायत पर्यंत आमी हे फुडें प्रोसिडींग करचे ना. सारकें आमी कांयच घेवचे ना, मिटींग घेवंक दिवचे ना, कांयच जावचे ना जो पर्यंत आमोनिया स्टॉप जायना. आमी वास्कोकारांक खरेंच आमी सेफ करतले. हे 25 कावन्सिलर आहा सगळे एक्ट जालेले आहा. इवन चेअरपर्सन आमच्या वांगडा आहा, सीओ आमच्या वांगडा आसा. फायल मिसींग कित्याक जाल्या ती खबर ना. हाजेच अर्थ की म्युन्सिपालिटीन खंय तरी घोडबांगाल चल्ला आनी हाची चवकशी म्हाका दिसता सीबीआयन आनी विजिलन्सान करपाक जाय. एक फायल सपोज इतले इम्पॉर्टंट आमोनियाची तुमी 3 दीस पयलीं तांकां नोटीस धाडटात आनी ती फायल तुमकां 3 दिसांनी म्युन्सिपालिटीन सपोज मेळना. हाची चवकशी विजिलन्सान करची. ही फायल खंय आसा ती आनी सगळे हांच्या जाग्यार हाडची. फायल सगळ्याक सोदली मात हाताक लागली ना. फायल सोदप खंय चल्ला. I will give them time to search the file. Since the incident just came only in the meeting, no, I have already directed him to check the file. Definitely, the things will follow. फायल म्हाका ती सगळ्याक सदली फायल सद्या पासून मेळना. टेक्निकल सेक्शन सदली, रिकवरी सेक्शन सदली आनी टॅक्सेशन सेक्शन सदली. सो ते सदता. पूण एक सिच्युएशन आसलें की बींग अ चेअरपर्सन म्हाज्या डिपार्टमेंटान म्हाका फायल मेळना. सेम ऑन मी म्हाका लज आसली. सो आय एम फॉर अमोनिया काडपाक जाय म्हणून. ताका लागून जशें कावन्सिलरांक दिसलें की अमोनिया काडपाक जाय तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की मिटींग जो मेन फायल मेळना मिटींग एडजॉयन कर. हांवें मिटींग ती एडजॉयन केलेली आसा. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.